जेव्हा विठ्ठला पांडुरंगा पयर एकादश जाली, त्याच्यानंतर भजनी सप्ताह जालो, काल चिकलकालो जालो. सगळे कार्यक्रम तुवें खूब बऱ्या भशेन पार पाडून घेतले. सगळ्यांची उमेद वाडयली. अंदू आमी कला मंदिर सगळे संचालक, कर्मचारी आणि नेमिल्ले सगळे अधिकारी यांच्या सगळ्यांच्या योजनेन आणि संयुक्त कल्पनेन आयज दिंडी हो कार्यक्रम हांगाच्यान सुरू जाता. हे माझे वांगडी संचालक कला मंदिराचे. आम्ही राजीव गांधी कला मंदिरान अंदू आषाढी एकादशीच्या निमतान एक अनोखो असो कार्यक्रम सुरू केला. ह्या विठोबाच्या देवळा पासून ज्या विठोबाच्या देवळात ह्या फोंड्या शहरात खूप मोठी परंपरा आसा. ती कला मंदिराच्या वतीन आज विठ्ठल नामाचो गजर ही कार्यावळ हांगा जावपाची आसा राजीव गांधी कला मंदिरात. थंय शौनक अभिषेकी आणि मंजुषा पाटील कुलकर्णी हांचे बऱ्यापैकी अभंगवाणी जावपाची आसा. हे भक्ती रसाच्या कार्यक्रमाची सुरवात जाता आसतना विठ्ठल मंदिरा कडेन जावची असो एक प्रस्ताव आयलो आणि देखून आज बोरयेचे दिंडी पथक आमी आमंत्रीत केला आणि त्या पथकान भक्ती वातावरण जे निर्माण जातले तातूंतल्यान आयचो कार्यक्रम प्रचंड यशस्वी जातलो हातूंत इल्लोय दुबाव ना. आणि त्या खातीर लोक मोठ्या उमेदीन जवळ जवळ तासभर पयलींच कला मंदिरां हजर आसा. आतांय लोकांची जवळ जवळ येणे चालू आसा. म्हाका दिसता एक्चुअल भितरलो कार्यक्रम सुरू जाय पर्यंत थिएटर भरतले आनी लोकांक गांवांत एक वेगळो आनी बरो कार्यक्रम पळोवंक मेळटलो. जय जय राम कृष्ण हरी.
राम कृष्ण हरी राजा राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राजा राम कृष्ण हरी जय राम हरी राजा राम कृष्ण हरी जय जय राम कृष्ण हरी राजा